Headlines brought to you by Panchamrita. मडगाव मुंगूल गँगवारांत 18 जाणांक अटक, तिगांचो सोद, पुलिसांकडेन वाद घालपी 4 बायलांचेरय केस. गँगां बेकायदेशीर सेक्युरिटी एजन्सी चलच्यो ना, रिव्ह्यू बसके उपरांत डीजीपीची जाप. गोंयांत 2 दीस ऑरेंज अलर्ट, फाटल्या 24 वरांत 4.5 इंच पावस. सांखळे धारबांदोडे वाठारांत सगळ्यांत चड, फुडले 5 दीस मोठो उटंगार. केंद्रान गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपी कायदो केलो नोटिफाय. आरक्षणाचे प्रक्रियेचो मार्ग मेकळो. 4 मतदारसंघ एसटी खातीर जावं येता राखीव. बेतलांत पुलिसांचेर हल्लो करपी 6 जाण ताब्यांत. झारखंडाच्या मायग्रंट कामगारांचो पुलिसांचेर हल्लो, हाताक मेळटा तें घेवन पुलिसांक मारपेट, एक पुलीस गंभीर. बिट्स पिलांनीत भुरग्यांच्या मरणाचो प्रकार हुस्क्याचो. प्रकार शॉकात करपी. काँग्रेस फुडारी मेळ्ळे वेर्णा पिआयक. सोरो, ड्रग्सांचो दुबाव, मागतात चवकशी, गस्त वाडोवपाची मागणी. एनडीएन उपराष्ट्रपती पदा खातीर उमेदवार केलो जाहीर. महाराष्ट्राचो राज्यपाल CP राधाकृष्णन एनडीएचो उमेदवार. मूळ तामिळनाडूचो संघाचो. एकोणीशे 72 आदल्या घरांचे डॉक्युमेंट तयार दवरात. घरां नियमीत करपी फॉर्मां सप्टेंबर म्हणल्यार मेळटली, मुख्यमंत्र्याचो उलो.